फ्रेंड शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर आमी आहा पत्रादेवी चॅकपोस्टा कडेन आणि ह्या चॅकपोस्टाचेर हो आतां न्यू जो हायवे बांदला न्हू ह्या हायवेची परिस्थिती सारकी बिकट आहा. हांवें ईच एंड एवरी टायम म्हापशा म्हणनाका दारगळी म्हणनाका सगळे कडेन हांवें हायलायट केलेले इशू कित्याक इशू हायलायट केल्या तर हे काम सारकें जावंक ना. ह्या हायवेक अशें दिसता कितें सांग हेचे बायपास केलेले भशेन हायवे जावन वरां सुद्दां जावंक ना सारकें. आतां हे सगळं हे क्रॅक्स तुमी पळोवपाक शकता हे पावसान ओपन जातले हेतून हेका फिलिंग करून कांयच फायदो ना. हे क्रॅक्स तुमी आतां परत ब्रेक करून परत तुमी हेचें काम करपाक जाय. आतां जे 40 आमदार बसलेत न्हू ते तुमी आयज एसेंब्लीन कसले प्रश्न घेतात रे. मेन मुद्दे हे मरे हायवे सारकी जावंक ना आनी मोले टू पत्रादेवी मेरेन ह्या हायवेक मरे मदीं खंय टॉयलेट ना हो इशू घेवपाक जाय एसेंब्लीन. तुम्ही 40 आमी निवडून हाडल्यात न्हू थंय मरे तमाशा करतात तुमी. आयज जंगलां पेट्टात रानां पेट्टात सगळे हेचेर मेन झगडोन मनानसून काळजानसून झगडोंक जाय तुमी कित्याक चल्ला काय म्हणून हे तुमकां आमी थंयसर इशू रेज करपाक बसयले. आयज ही हायवेची पद्दत परिस्थिती जी आहा न्हू सारकी बिकट आहा सारकी. म्हापशासून पत्रादेवी आयज PWDन इन्स्पेक्शन करपाक जाय कित्याक MVRन जें काम केलां न्हू टोटल नॉनसेन्स क्वॉलिटीचें काम केलां सारकें. आनी ही हायवे मदीं नेमल्या गाडये बाउन्स जाता कित्याक हेचें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आनी हे मुद्दे एसेंब्लीन रेज जावपाक जाय. लोकल आमदार पेडणेचो हेणी हे मुद्दे एसेंब्लीन रेज करपाक जाय. आयज तुमी एसेंब्लीन मुद्दे रेज करिना कित्याक सांग आमकां आतां डावट दिसता की तुमकां कितें खावयला काय म्हणून तेंच्यांनी. आयज जर आमदार उलयना जाल्यार हें काम अशेंच उरतलें आनी ही नॉनसेन्स क्वॉलिटी आमकां भोगची पडटली. एक्सिडंट जातात डेली फॅमिली काबार जाले कितें रे. आनी आख्खे हायवेक टॉयलेट कित्याक ना रे. बायलांनी कितें करपाचें ल्हान भुरग्यांनी कितें करपाचें रस्त्याचेर हें करपाचें. सो जाणून घे आनी CMन जाणून घेवपाची गरज आसा की आयज जे डेव्हलपमेंट म्हणटा खबर आहा तुका दिस इज टोटल डिस्ट्रक्शन आनी टोटल वेस्ट ऑफ टॅक्स पेयर्स मनी म्हणून. देव बरें करूं.